Okay, if you are going to have a capitation college, what is going to be the percentage of goons who are going to be admitted in? What is the employment that it's going to create? These are the questions. You just cannot take a decision without debating it. And if you speak against it, you are going to say that these guys are third class. The third class is not the answer for this. Secondly, when it comes to industry, he's also industry minister. He's talking of auctioning plots. He's not talking of employing people. We have got the highest unemployment rate in the country. What type of vibrant Goa are we talking about? This is a vibrating Goa. These guys should be vibrating at least when listening to the mass of the feast of Saint Francis Xavier. They should actually be vibrating because a progressive state, which is got the highest per capita income, per capita education, per capita health parameters in the country, is today on the verge of being one of the most की गोयचे जनतेचे भुरग्यांक हांव राजकारण निर्णय घेतला ज्या दिसा भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केला की एक ट्रान्सपरंट पॉलिटिशियन करपाक जाय. विजय सरदेसाय सांगता वोडितलाच्या विजयाच्या कानार बी हांवें घातलेले की ह्या तरेचे आमी मॉडल घेवन फुडें वयतले. तेन्ना ताका विरोध नाशिल्लो, तेन्ना तो सरकारान आशिल्लो म्हणून विरोध नाशिल्लो. पण हांव एक विजयक मातसो सांगूंक सोदतां, विजयान कितलो विरोध केलो. ताका जाय ते डिबेट आहा ते विधानसभेन करचे. हांव तेजे प्रत्येक प्रश्नाचो उत्तर विधानसभेन दितलो आनी हांव हांगा कसलेच तरेचे करप्शन काय कसलेच म्हाजेर चार्जीस ना. हांव ह्या कसलेच गोश्टी शामील ना. जे केंद्र सरकार, जे नरेंद्र मोदी सरकाराचे नीती आहा, जे ट्रान्सपरन्सी आहा, ते ट्रान्सपरन्सी घेवन भारतीय जनता पक्ष गोंयच्या भुरग्यांक एडिशनल सीट कशे हाडपाचे, एडिशनल सीट गोंय राज्याच्या भुरग्यांक कशे दिवपाचे. कॅपिटेशन कॉलेजाचो विशय वडीतलाचो वेगळो आहा आनी हो विशय जो हो पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जे केंद्र सरकारान नीती हांव घेना.